आदलो टुरिझम मंत्री दिलीप परुळेकराचे सेरुला कोमुदादीची जमीन बळकावपाचे केशींतले शुक्ल काश्ट सुटाना. ह्या केशींत आदलो जॉयंट सेक्रेटरी होम श्रीनेत कोठावळेन बुधवारा पणजेच्या जिल्लो आनी सेशन्स कोर्टात ताची गवाय दिली. तो म्हणटा कोमुनिदाद संहिते प्रमाण परुळेकारान केला ते जमिनीचें अतिक्रमण. तो सेरूल कोमुदादीचो जाणकारूय न्ही, ताणें ती पावणेचेरूय घेवना आनी ताचें आस्थापन समाजसेवी वा शिक्षणीक संस्था ह्या अपवादांकूय बसना. कोठावळेन गवायेंत सांगलां तें अशें. कोमुनिदादीची जमीन ही ते कोमुनिदादीच्या जाणकारांकूच घेवंक मेळटा. कांय अपवाद सोडले जाल्यार कोमुनिदाद जमीन ही फकत पावणी करूनच दिवप म्हूण कोमुनिदाद जमनीचे नेमावळींत आसा. अपवाद म्हूण शिक्षणीक वा समाजसेवी संस्थांक कोमुनिदादीची जमीन दिवपाची तरतूद आसा. आदलो टुरिझम मंत्री दिलीप परुळेकरान केला तो प्रकार ह्या खंयच्याच अपवादांत बसना. परुळेकारा आड सेरुलाची केस क्रायम ब्रांच बंद करपाक सोदताली. क्रायम ब्रांचीच्या ह्या निर्णया आड कागाळ करपी एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट आयरिश स्पेशल कोर्टात गेल्लो. कोर्टान ही केस बंद करपाक दिली ना. आतां 8 मेयाक सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.